Sorvisporaco porvo, so dobra poros morto, sorvisporace mondi, soglia poros uzvolte, Evaciado gazoluia, Nachamondi nanzomuia, Evaciado gazoluia, Nachamondi nanzomuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. आयच्या मिसाची इतेसांवां आलेशो पेरेरा, इनासियो जॉन, जोस रोचा आनी जुआ मार्टीन फेर्नांडीस हे आमच्या भावाक सोपून गेल्ल्या तांकां सुर्गीचें सूख आमी मागता. तेच बरोबर आयज आमची भाव भयणी आपलो वाडदीस समरमतात. रासल रॉड्रिगीज, विक्टोरिया बोतेलो, पर्ल सिक्वेरा आनी रुजवर्ल्ड पाशेको हांचेर देवान आपली सुबा देणी ओतू म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी खोतखोत्यान मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाचो आनी आमच्या असोकतायाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी पातकाची दूख धरून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सोविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पसत लागीं सदांचा वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. ह्या वेळार आमच्यो गोरजो देवा फुडें आमी दवरुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावाताचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावाड तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जिलकुटांतल्यान सर्वेस्पराचो तालो आयकून मोजेसान देवाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें वचून सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण ताचें नांव कितें गाय म्हूण ती म्हजे कडेन विचारतीत जाल्यार हांव तांकां कितें म्हूण सांगूं? आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें, जो आसा तो हांव. त्या भायर आनीकूय ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुवांक तुवें अशें सांगूंक जाय,
जो आसा हाणेन म्हाका तुमचे शीन धाडला. आनी देवान मोइजेसाक आनीकूय सांगलें, तुवें इस्रायलाच्या पुतादुवांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणेन म्हाका तुमचे शीन धाडला. सदां सर्वदां हें म्हजें नांव. ह्याच नांवान पिणकांच्यो पिणकां म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, आब्रामाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टी पडला आनी ताणें म्हाका सांगलां, हांवें तुमकां भेट केली आनी इजिप्तकारान तुमकां कोश्टयतात तें हांवें पळयलें आनी तुमकां इजिप्तांच्या दुमाल्यांतलीं भायर काडूंक हांवें येवजिलां आनी कानाकाराच्या, हितीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देसांत, मोव आनी दूद व्हांवता त्या देसांत तुमकां व्हरूंक हांवें थारायलां. ती तुजो ताळो आयकतलीं आनी तूं इस्रायलाच्या जाणट्यांक घेवन इजिप्ताच्या राजाशी वेतलोय आनी ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर हेब्रावांचो देव आमकां पुरगूट जाला. 3 दिसांची वाट चलून अरण्यांत सर्वेस्पारा आमच्या देवाक योद मेटूंक आमकां रोजा दी. पूण हांव जाणा, इजिप्तांचो राजा एका बोलिश्ट बावल्यान ताका बोल केल्या बगर तुमकां वचूंक दिवचो ना. पूण हांव म्हजो हात उबारतलों आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार सगले तरेचीं अजापां करून इजिप्ताक दुखयतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. वर्सां मदें ताचीं कोतुबां गाजोयात. ताणें केल्ल्या वचोऱ्या विजबितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदां काल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. आपली पोरजां ताणें खूब वाडयली. तांकां जुलूम कोत्तेल्या परस बोलीश तांकां केली. इजिप्तकारांचीं काळजां दारून करून तांणी आपले पोरजेचो द्वेस दोरीसो केलो आनी आपल्या सेवकांचेर आडकां नाटकां मांडी शीं केलीं. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताणें आपल्या चाकराक मोइजेसाक धाडलो आनी आपणें विंचून काडलोली आरोनाक थंय तांणी ताची वचोऱ्यां करून दाखयलीं. कामां देसांत तांची विस्मितां पोलजोलायलीं. जबाब. सर्वेस्पराक सदां काल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. Sorry,
वायटवतल्यानू तुमी बार वायटवतल्यानू तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Sorves vorak soiso, sorves vorak soiso, sorves vorak soiso, sorves vorak soiso. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून म्हळें, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वगानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना गोंयांत ही कोवीड महामारीची सेकंड वेव आयली तेन्ना लोकांचेर कसलो आकांत भिरांत आयली ती आमी सगळ्यांनी पळयला आनी अणभवला. कोण परी लोक कश्टवलो हाची जाणविकाय आमकां आसा. आनी ह्या वेळार आमकां दोन तरेचो लोक दिश्टी पडलो. पयले सुवातेर जो लोक जांकां हें दुयेंस जालें तांणी हें दुयेंस ओळखून घेतलें आनी तांणी म्हणलें, आमचेच लागीं हें दुयेंस ह्या दुयेंसाक फुडो करूंक जावचें ना, आमकां कोणाची तरी गरज. आनी ह्याच खातीर हे दुयेंसाक इलाज सोदूंक ती दोतोरागेर गेली, हॉस्पिटलांनी गेली, फावो तो तांणी इलाज घेतलो आनी ती बरीं जालीं. दुसरे सुवातेर असलीं मनशां आमकां मेळ्ळ्यात जीं दुयेंत आसलीं पूण घोडेक आपणाच्याच जाणवायेचेर ती पातयेली, घरांतूच रावलीं. आपणाक कितें कळटा ती दुयेंसाक वखदां तांणी केलीं. घोडेक आपल्या सोयऱ्याचें आयकलें, घोडेक शेजाऱ्याचें आयकलें, घोडे इंटरनेटार व्हिडियो पळयले, इंटरनेटार वाचलें आनी आपणाचेरूच पातयेवन घोडेक जायत्या जाणांनी आपणाचो जीव वगडायलो. घोडेक हॉस्पिटलांनी गेलोली, फावो त्या वेळार दोतोरागेर गेलोली, वखदां घेतलोलीं जाल्यार आपलो जीव घोडेक ती सांबाळूंक पावपाची. असलेंच की आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. जेजू आमकां म्हणटा, जीं कोण कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल चेपल्यान ती म्हजेशी येयात. पयले सुवातेर आमी मतीन दवरूंक गरज, मनशाक दोन तरेचे कोश्ट आसतात, ल्हव कोश्ट आनीक जोड कोश्ट, जेंकां आमी म्हणटा ओज्याचो भार. आनी जेजू आयज कोणाक आमंत्रण दिता? जेजू म्हणटा, कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल चेपल्यांत ती म्हजेशी येयात. तर आमच्या जिवितांत जेन्ना ल्हव कोश्ट येता तेन्ना आमी जेजूची वचूंक गरज न्हय काय? वो जेजूक आमच्या ह्या धाकट्या धाकट्या प्रश्नाचे पडून वचूंक ना काय? जेजूक सगळे आमच्या प्रश्नाचें पडलां. पूण भाव भयणीनो, आमकां देवान ओस्कोत मनशां रुचूंक ना. आमचे लागीं कांयच जायना अशें न्हय, पूण देवान आपलो आत्मो आमकां दिला. पवित्र आत्मो आमचे तांय बिराड करता. पवित्र आत्मो साथ देण्याची गिरेस्तकाय. देवान आमकां गिन्यान दिलां, आमकां आपलें बळ, आपली शक्ती दिल्या. तर आमच्या प्रश्नाक आमच्यांनी फुडो करूंक जाता. जिवितांतले ल्हान ल्हान
कठिनायो येतात, कोश्ट येतात, त्रास येतात, तांकां फुडो करून देवान आमकां सगल्यांक बळ आनी शक्ती फावो केल्या. पूण जायते पावटी घोडेक हे प्रश्न येता तेन्ना आमी कांयच प्रयत्न करूंक सोदिना. आमी म्हणटा रोकडीच आमी देवा कडेन धांवता आनी म्हणटा हे प्रश्नाक तूं आमकां कितें तरी सुचाव दी. घोडेक एक भुरगो म्हणटलो एग्जामीक शिकता तेन्ना म्हाका हे एग्जामीन पास कर, पूण शिकूंक घोडेक तो सोदिना. घोडेक आमच्या फॅमिलींत आमच्या जिवितांत घोडेक जायते प्रश्न आसतले. हे प्रश्न उलोवन घोडेक आमी तांकां एक सोल्युशन फायंड करूंक जाता. आमच्याच घरच्या लागीं भासाभास करून हे प्रश्न आमच्यान सुटावे करूंक जाता. पूण जायते पावटी आमी अशें करूंक सोदिना. सगळेच आमी देवाक करूंक लायता. आमी प्रश्नाक देवा कडेन वचूंक गरज, पूण आमी कितें तरी करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आयज जेजू आमकां उगडास करता. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. आमच्या जिवितांत असले प्रश्न येतात जांकां आमच्यांनी फुडो करूंक जायना. आमचें बळ, आमचें गिन्यान, आमची शक्ती पावना. आनी असल्या वेळार जेजू म्हणटा म्हजें जूं तुमचेर घेयात. आमी शेतांत गेल्यार घोडेक जायते पावटी आदीं पळयताले हें जूं 2 गाडवां वो बैल आपल्या मानेर घेवन तीं वेतालीं. आनी जायते पावटी अशें आसता ही दोनूय जनावरां तातूंतलें एक जनावर आसता जें एक्सपिरियन्स आसता, जाका अणभव आसा त्या वावराचो, ते जायतो पेस आपल्याचेर घेता. आनी हे दुसरें घोडेक जनावर आसा ताका घोडेक त्या वावराची तितली म्हायती ना. खंयचे वाटेन वचचें, कितें करचें तें ताका कळना. आनी असल्याच संदर्भांत जेजू आमकां म्हणटा जेन्ना तुमी कोश्ट करतात तेन्ना तुमी म्हजेशी येयात, कित्याक हांवें कोश्ट ते कितें ते आनी कसले ते हांवें सोंसल्यात. कसलेच कोश्ट जे आसा ते जेजून सोंसूंक ना अशें ना. सगल्यांनी चड कोश्ट आसा ते जेजून सोंसल्यात. आनी जेजू जाणा कोण भाशेन ह्या कोश्टाक फुडो करचो. आनी हेंच की जेजू आमकां सांगता तुमचे कोश्ट जेन्ना येतात, अज्याचो भार तुमचेर येता तेन्ना म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां ह्या प्रश्नान कोण परी फुडें वचचें तें तुमकां हांव सांगतलो. तुमचें जूं हांव म्हजेर घेतलो, तुमचे कोश्ट हांव ल्हव करतलो. पूण जायते पावटी घोडेक जेजूशी वेचे सुवातेर आमी आमच्याच बळाचेर आमी पातयता. हांवें कितें करूंक जाय, फुडें हांवें कशें वेचें हाची आमकां चड धास्ती. आनी ह्याच खातीर जायते पावटी कोश्टा वेळार आमी सांडटा, कित्याक आमी जेजूशी वचना. आमच्या कोश्टांक आमीच फुडो करूंक सोदता, आमीच एक सोल्युशन फायंड करूंक सोदता. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू आमकां हें बसयता, तुमी जरी तर म्हजेशी जरी तर कोश्ट घेवन आयली जाल्यार हांव तुमकां शांती फावो करतलो. हांव तुमचें जूं ल्हव करतलो. आनी थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजून आपल्या जिवितांत जायते कोश्ट सोंसले, पूण ह्या कोश्टाक ताणें तिरादीकपणान फुडो केलो. तर आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना जेजूचेर नदर मारून जेजूक आमच्या जिवितांत सांगाती करून ताचीच कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान आमकां मागून घेवया. तुकाच बापा बेटोने आमी गायन गावया. C308 540 C38 पेज 44. Tuka's
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी एक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ योशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयले. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन बाबार्थाचो कूट पुरगटुया. सोम्या जेसू, आमी हो उंडो खाता आनी तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगटा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक
तुजें पुरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन सुसे तिचो पुती, बागयोन धर्म दिता, बागयोन सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमच्या कोश्टांनी आमकां सांगात दितलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आसा आतां हांवूच हो जावन आमचो देव आमच्यान जियेता. हो जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमच्या जिवाक थार दिवंक, सुसेग दिवंक, समाधान करूंक. हें देवाचें वर्तेपण आमच्या जिवितान आमी अनुभवया. सोर पदवीदारा आनी काकलुसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कश्टावतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे.
ह्याची सुरू जाली पेस पिडा निरंतरा खाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळांत गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात कोश्टांक धिरादीकपणान फुडो करून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. ई 12 तुजे उपकार दोनया कशे बादयतले हांव. पान 204. ई 12 पेज 84.